पांडुरंग मडकईकारान आरोप केल्ले भ्रष्टाचाराचे प्रकरण न्हिवले। पूजा नायकाचो नोकर भरती घोटाळो थंड जालो। ह्या दोनूय प्रकरणां उपरांत आता सत्ताधारी भाजपाचे नवे प्रकरण उक्ताडार आयला। ह्या प्रकरणात लाच दिवपी भाजपाचोच, लाच घेवपी भाजपाचोच आणि लाचखोरीचे प्रकरण उक्ताडार हाडपी भाजपाचोच। नमस्कार, हांव सुशांत गावस आणि तुम्ही पळयतात प्रुडंट। पूजा नायकाचे जॉब स्कॅम गोंयभर गाजले। सुमार 17 कोटींच्या नोकर भरती घोटाळ्यान प्रशासनासयत सरकाराक हालोवन उडयले। ह्या प्रकरणात पूजान एका मंत्र्यासयत 2 उंचेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नांवां लेगीत घेतली, पूण तरीकूय भाजपान हे प्रकरण मारून व्हेले। त्यान पयलीं ह्याच वर्सा मार्चाचे 4 तारखेर आदलो मंत्री पांडुरंग मडकईकारान एक बॉम्ब घालून सत्ताधारी भाजपाक हालोवन उडयले। सत्ताधारी भाजपाचे मंत्री पयशे करपाक पेटल्यात म्हणून पांडुरंग मडकईकारान गंभीर आरोप केल्लो। ताच्या आरोपा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। भाजपा सरकाराचेर सगळे वटेन टिका जावपाक लागिल्ली। ह्या प्रकरणात पुलिशेंत कागाळ जावन प्रकरण क्रायम ब्रांचे मेरेन पाविल्ले। उपरांत पांडुरंग मडकईकारान भलायकेचे कारण फुडें करीत आपल्या तोंडान चुकून ती उतरां भायर सरली म्हणून सांगिल्ले। आता हे कितले खरे आनी कितले फट ते तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा। ही दोनूय प्रकरणां न्हिवता थंयच आसात आनी तिसरें प्रकरण भायर सरला। हे प्रकरण आसा लाचखोरीचे। भाजपाच्या आमदारान भाजपाच्याच फुडाऱ्या कडल्यान 10 लाखांची लाच घेतिल्ल्याचो गंभीर आरोप भाजपाच्याच एका आदल्या पदाधिकाऱ्यान केलो। ह्या प्रकरणाक लागून सत्ताधारी भाजपाची लज गेल्या। हो आरोप विरोधी पक्ष काँग्रेस वा हेर कोणे केल्लो जाल्यार समजूं येतलो, पूण हांगा तशें कांयच ना। शिस्त, सुशासन आनी भ्रष्टाचार मुक्त गोंयची बातां मारपी भाजपाच्याच एका फुडाऱ्यान भाजपाचेर हो चिखल मारला। ताका लागून इतले दीस काँग्रेसीच्या भ्रष्टाचाराचेर उलोवपी भाजपा सरकार अंतर्गत भ्रष्टाचार आनी लाच घेवपाच्या प्रकरणाक लागून परतून वादात सापडला। भाजपा फुडारी सावियो रॉड्रिगीसान केल्लो हो आरोप कितलो खरो आनी कितलो फट हे ताकाच खबर, पूण सावियोन केल्ल्या आरोपाक लागून सुशासन आनी भ्रष्टाचार मुक्त सरकाराच्यो बातां मारपी भाजपा सरकाराच्या तोंडार बरेच थापट पडला। आता ह्या आरोपाचेर भाजपाचे फुडारी कितें जाप दितात आनी हे प्रकरण कशें मारून व्हरतात ते पळोवचें पडटलें।